तुम्ही जाणा आसतले आमच्या गोंयांत फाटल्या 8 दिसां फाटीं बाणावले बिचाचेर 2 मायनर चेडवांचेर रेप केस जाली आणि त्याचेर जेन्ना आमच्या सीएमाक क्वेश्चन केलं असेंब्लीन तेन्ना सीएमाचे एक स्टेटमेंट येयला की ह्या गजाली खातीर पुलीस यंत्रणे बरोबर सरकारा बरोबर त्या भुरग्यांचे पेरेंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा। तेतून त्यांनी अशेंय म्हटलें की पेरेंट्सांनी काळजी घेवपाक जाय की काळोख पडल्या उपरांत त्या भुरग्यांक घरा भायर धाडपाक जायना। जेन्ना आमच्या होम मिनिस्टरा कडल्यान असो स्टेटमेंट येता तेन्ना एक प्रश्न पडटा की आमच्या गोंय राज्यांत बायलांच्या सेफ्टी खातीर भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर सरकार सिरियस आसा काय ना। सीएम हो स्टेटमेंट दिता थंय आसा त्याच दिसा आणि एक रेप केस फुड्यान येता जेन्ना भायले एक चेडूं जॉबाचे कारण दिवन गोंयांत हाडटात आणि तेचेर रेप केस जाता। ह्या विकातली ही तिसरी रेप केस जाता। रेकॉर्ड्स असे सांगता की गोंय राज्यांत एका आठवड्याक 4 क्रिमिनल केसीस बायलांचे अगेन्स्ट जाता। हे सगळे पळोवन अशें दिसता की गोंय राज्य हे बायलां खातीर रावपाक सेफ ना। आमचे गोंय राज्य पयलीं कशें आसले, आमच्या गोंयांत आमचे गोंयकार सुशेगाद रावताले, सेफली रावताले, काळोखान जावं रातच्या टायमार खंयसरूय भोंवपाक आमकां फ्रीडम आसलो। आयज खंय पावला हे गोंय राज्य। हांव ह्या सीएमाक सांगपाक सोदता जो होम मिनिस्टर आसा जो असो स्टेटमेंट करता तुज्या होम मिनिस्ट्रीन खंयसर तरी फेल्युअर जाला आणि हो होम मिनिस्टर असो स्टेटमेंट करता की हेच्या खातीर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदता हय आमच्या भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीरूच न्हू तर त्यांच्या शिक्षणा खातीर त्यांच्या करियरा खातीर तांकां व्हडले करपा खातीर आमी पेरेंट्सूच रिस्पॉन्सिबल आसा। पेरेंट्सूच रिस्पॉन्सिबल आसा पूण तूं एज अ होम मिनिस्टर कितें करता, तूं एज अ सीएम कितें करता। फाटल्या कोविड काळान तुवें तुजें फेल्युअर दाखयल्लेच आसा पूण एज अ होम मिनिस्टर आमच्या बायलांक आमच्या भुरग्यांक सेफ्टी प्रोवाइड करपा खातीर तुवें कितें केलां। रेप केसीस जाता त्या क्रिमिनलांक तुम्ही धरता बरें आसा, फुडें कितें जाता तेंचे अजून मेरेन जितले रेप केसीस जाला तेंचेर ते रेप केसीस स्टडी करून तेचेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर तुवें कितें घेतला। हे रेप केसीस जावपाक जायना म्हणून तुवें कितें केला। आयज गोंयची बायलां भुरग्यांबरोबरूच शिक्षण घेता, करियर करता, भुरग्यांच्या दादल्यांच्या खानाक खानो लावन ती सगळ्या क्षेत्रांत प्रगती करतात। जाल्यार ह्या बायलां खातीर जी साधन सुविधा प्रोवाइड करपाक जाय तुवें फॅसिलिटीज दिवपाक जाय ती कितें प्रोवाइड करता आमचे हे सरकार। आयज आमची भुरगीं आमची शिकलेली भुरगीं बायलां कामाक वयतात तांकां जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा त्या पब्लीक ट्रान्सपोर्टान हे मिनिस्टर्स केन्ना तरी वचून पळयला तुमी कितें परिस्थिती आसता ती। कांय वर्सां पयलीं आमचे गोंय कशें आसले आमी जेन्ना आमच्या भुरगेपणान आमी जाणां आमी गांवांतल्या स्कुलांनी शिकला ह्या गांवांतल्या स्कुलांनी आमी खंयच्या तरी रानांतल्या वाटेनी वयताले आमकां भंय दिसनासलो। आयच्या भुरग्यांक अशी परिस्थिती उरला, आयच्या भुरग्यांक आमी एकटी सोडूंक शकता अशें एनवायरमेंटूच उरलेलें ना गोंय राज्यांत। हेचे खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा। कांय म्हयन्या फाटीं एक सर्वे केल्लो एक न्यूज पोर्टलान त्या सर्वेन अशें दाखयला की मॅक्झिमम जे क्रिमिनल केसीस आसा गोंयांत ते भायल्या लोकांक खातीर जाता। जे कोण कल्प्रिट्स मेळटा तेतूंतले 80 to 85% भायल्या लोकांक खातीर क्रायम्स आसता। कित्या खातीर जाता हे आमच्या बायलांक जे सेफ्टी मेळपाक जाय आमच्याच मागीर जी सेफ्टी मेळपाक जाय ती दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची। आवय बापूय रिस्पॉन्सिबल आसाच आपल्या भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर पूण गव्हर्नमेंटाची म्हणून कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय। आमची पुलीस यंत्रणा खंयसरूच फाटीं पडना पूण ह्या पुलीस यंत्रणेचो हे तुमी ब्युरोक्रेट्स मिसयूज करता। तांकां तुमच्या सिक्युरिटी खातीर नाजाल्यार आमी एज अ आरजी जेन्ना आमी कितें तरी करपाक सोदता कितें तरी बरें करपाक सोदता गोंयकारां खातीर तेन्ना आमच्या भुरग्यांचेर फेक केसी घालप आमच्या सुप्रिमोक डिटेन करप पुलीस स्टेशनाचेर आणि जे कितें आमचे असलेलें काम आसता तें करपाक दिवप ना। हेच्या खातीर ते पुलीस यंत्रणेचो यूज जाता नाजाल्यार हे पुलीस फोर्स आसा ते आपले काम सारके बेस बरें करता आसले पूण आमचे हे मिनिस्टर तेंचो मिसयूज करता। आयज बायलां खातीर स्पेशल पुलीस फोर्स आसा। स्पेशल पुलीस फोर्स हो सगळ्या राज्यांनी आसता। बायलां खातीर स्पेशल पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसीस आसा आमच्या गोंयांत सगळ्या राज्यांनी आसता। हे आमी व्हडल्या व्हडल्या मेट्रोपॉलिटन सिटीनी भोंवला आमकां खबर आसा बायलां खातीर स्पेशल बसीस आसता तेंच्या खातीर स्पेशल कॅब्स आसता तेतून लेडीज ड्रायव्हर पासून आसता। आमच्या गोंयांत अशी कांयच सोय
पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जर अशी जाल्लेली आसा परिस्थिती की हालींच्या वर्सांनी आमी त्या बसींतल्यान भोंवूंकच शकना. हे परप्रांतीय येवन आमच्या गोंयांत रावतात, तेंच्यांनी आमचे गोंय राज्याने अशें करून दवरलेलें आसा की आमच्याच राज्यान आमच्याच मातयेन आमकां ओपनली भोंवपाक भंय दिसता. आणि जेन्ना एज अ होम मिनिस्टर वा आमचो सीएम होम मिनिस्टर जावन जेन्ना असो प्रश्न असो जर स्टेटमेंट दिता, आपल्या प्रश्नाचे आन्सर दितना की पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल आसा, जाल्यार खंयसर तरी गोंया राज्यान आमकां रावपाचो भंय दिसता. एज अ होम मिनिस्टर तेची कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आसली. तुका जर आमकां कळटा तूं भुरग्यांच्या काळजी पटी उलयलो, बरें आसा, पटलें आमकां, पूण हे जे आसा पळय ते एसेंब्लीन एज अ आन्सर दिवपाक तुवें करूंक जायना आसलें. जेन्ना दुसरो मंत्री एक दुसरो आमदार तुका क्वेश्चन करता की अशें अशें जालां तुज्या राज्यांत, तेच्या खातीर तूं कितें स्टेटमेंट आहा तुजो काय म्हणून, जाल्यार ह्या गजालीक तुवें डिफेंड करपाक जायना आसलें. खंय तरी तुज्या होम मिनिस्ट्रीचें फेल्युअर आसलें. ते त्या टायमाचेर एसेंब्लीन डिफेंड करपाक जायना आसलें तुवें. ते खंयसर तरी तुजी मिस्टेक एक्सेप्ट करूंक जाय आसली आनी तेचेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर घेता म्हणून तरी सांगूंक जाय आसलें. पूण त्या एसेंब्लीन तूं तुज्याच मिनिस्ट्रीक डिफेंड करता. आमी पुलीस फोर्साक ब्लेम करिना, आमी ब्लेम करता ह्या सरकाराक. कारण सरकाराच्या अंडर जे मिनिस्ट्री आसता तेंच्या कडल्यान बऱ्या भशेन काम करून घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या सरकाराची आसता. आयज आमच्या गोंयची परिस्थिती कितें करून उडयला ह्या राजकारण्यांनी? आपल्या स्वार्था खातीर आपल्याक मतां जाय म्हणून वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक जाय म्हणून आपापली वोट बँक करून पोसला हेंच्यांनी आपापल्या मतदारसंघात. ह्या मायग्रंट्सांचे जे रेल्वे स्टेशनाचेर कांयच रेकॉर्ड नसतना देंवतात आणि खंयसर तरी सेटल जातात, हेंचो कितें रेकॉर्ड आहा सरकारा कडेन? हे मायग्रंट्स जेन्ना देंवतात रेल्वेंतल्यान, बसींतल्यान, खंयच्यानूय येतात, हेंकां ओपन स्पेस आसता हांगासर अवेलेबल. ते खंय वयतात? तेचो खंय तरी सरकारान रेकॉर्ड दवरपाक जाय. फाल्यां हे मायग्रंट्स खंयसर तरी सेटल जातात, ते जेन्ना क्रायम करतात तेन्ना तेंचो रेकॉर्ड खंय आसता? आमी कोणाक म्हणून सोदपाचे? एक कोण तरी मायग्रंट येयलो, खंय तरी झोपडपट्टीन सेटल जालो, कोणाक तरी आमच्या भुरग्यांक तरी मारून उडयले, रेल्वेन बसलो, पावलो तो दुसऱ्या राज्यांत. कितें कंट्रोल आसा सरकाराचो? कितें तरी पॉलिसी आमच्या सरकारा कडेन आसपाक जाय. कित्या खातीर तरी आमचे सरकार सध्या पॉलिसी लेस जाल्लो आसा. तेंच्या कडेन बायलां खातीर पॉलिसीज ना, भुरग्यां खातीर पॉलिसीज ना, कसल्याच गजाली खातीर पॉलिसीज ना. कसल्या विकासाचे गजाली करता आमचो सरकार? जेन्ना सरकार आमचो स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा, गोंयांत तो स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, आत्मनिर्भर भारताचे गजाली करता हे सरकार, तेन्ना आमच्या बायलांक एम्पावर करपा खातीर हो सरकार कितें करता? बायलांक फक्त इलेक्शना टायमार तुमच्या मिटिंगे अटेंड करपाक व्हरप हेच बायलांची लायकी? बायलांकडे आमच्या कॅपेबिलिटी ना? आमची बायलां इक्वली शिकतात, भरपूर शिक्षण घेतात, हायर एज्युकेशन घेतात, कॅपेबल असतात, पूण तेंच्या त्या कलेक, तेंच्या त्या शिक्षणाक जसो वाव मेळपाक जाय तो सरकार दिना. कितलेशेच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करपाक जाता ह्या बायलांक एम्पावर करपाक, तेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळोवन दिवपाक. पूण आमचो सरकार कितें करता? बायलांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक 1,500 तेंच्या अकाउंटांत घातले. कितें ती बायलां? तेंकां डिपेंडंट मेळ्ळी तेंचो प्रचार करपा खातीर. लाचार करतात आमच्या बायलांक हे. आयज इतले रेप केसीस आमच्या गोंयांत जाता. हे बीजेपीचो जे महिला मोर्चा आसा तेंचो एकूय स्टेटमेंट कित्याक येना? बीजेपीची सरकार जेन्ना गोंयांत आसा तेंच्या महिला मोर्चाची सुद्धा एक कर्तव्य जाता की तेचेर कितें तरी तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवपाक जाय, कंडेम करपाक जाय हे गजाली. तेंचो एकूय स्टेटमेंट कित्याक येना? कित्याक आसा हे महिला मोर्चा? प्रचारा टायमाचेर फक्त मिटिंगे अटेंड करपाक, बायलांक चडांत चड करून हाडपाक आनी मिटिंग्स अटेंड करपाक, प्रचाराक तुमच्या गर्दी दाखोवपा खातीर? कांयच स्टेटमेंट येना ह्या नेत्यांचो, तेंच्या महिला नेत्यांचो कांयच स्टेटमेंट येना. हेचो अर्थ कितें? ह्या महिला मोर्चाक जर मातशी सुद्धा लज उरल्या, मातशी तरी बायलांक खातीर तेंकां कितें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी रिजायन करपाचें. आठवड्याक 4 केसीस जर बायलांक अगेन्स्ट जाता जाल्यार खंयच्या तोंडान आमी आमच्या भुरग्यांक भायर धाडपाची? ह्या 21व्या शतकांत प्रत्येक भुरगे भायर सरता, शिक्षणा खातीर जावं, कामा खातीर जावं. तेंकां सेफ्टी कोण प्रोवायड करतलो? आयज तुमी पळयला आसतले बॉलिवूडचे आमचे कितलेशेच मुवीज आसा, गोंयाची एक डिफरंटूच इमेज तेंच्यांनी पोर्ट्रे केल्लेली आसा. गोंय राज्य म्हटल्यार तेंकां फक्त अल्कोहॉल, ड्रग्स, सेक्स हेची एक प्लेस कशी दिसता. हे कोणी केला? आणि ही इमेज सुधारपा खातीर आमचे सरकार कितें करता? कितलेशेच आयज साइट्स आसतले जितून चायल्ड ट्रॅफिकिंग म्हण, बायलांक विकपाचे ऑफर्स ओपनली आसता. हे वेबसाइट्स
बंद करपाची काबस्तान आमच्या सरकाराकडे ना, आयटी सेल आसा काय ना, आयटी डिपार्टमेंट आसा काय ना, हे वेबसाइट्स बंद करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? हे वेबसाइट्स फुल वर्ल्डान आमचे नाव पिड्यार करता, हेचेर सरकारान कितें तरी करपाची गरज आसा. हांव सीएमाचो जो स्टेटमेंट आसा तो कंडेम करता. आम्ही एक्सेप्ट करता, आम्ही एज अ बायलां सगळी जी लेडीज जी मदर्स आसा ती एक्सेप्ट करता की आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमच्या भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर. पूण त्याच तरेन हांव सरकाराचे ह्या सीएमाचे होम मिनिस्टराचे स्टेटमेंट कंडेम करता की आपले होम मिनिस्ट्री आसा ती सारकी काम करता आणि जे कितें आहा ते आपण काळजीपोटी उलयलो अशें तो म्हणटा. हे स्टेटमेंट तेजे रिस्पॉन्सिबल दिसना. एज अ सीएम, एज अ होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल दिसना. आणि जेन्ना तू सीएम म्हणून असेंब्लीत उबो रावता तेन्ना तू कितें उलयता, कित्याचेर स्टेटमेंट करता, हेका तू रिस्पॉन्सिबल आसता तेन्ना चिंतच्या पयलीं तू उलोवं नाका. In assembly, he have given the clarification that he don't want to say in that way. He also have a girl child. He Yes. directly mentioned that I have not mentioned the girl child. I think ki children should be not सारखे. सो हांव जे आज उलयले तेतून हांवें फक्त बायलांचीच मेन्शन करूंक ना तर आमच्या भुरग्यांच्या सेफ्टी बद्दलूय मेन्शन केला. तेन्ना जेन्ना हांव भुरगीं म्हणटा तेन्ना चले भुरगे येता भितर, कारण आयज फक्त धाकट्या भुरग्यांचेर, धाकट्या चेडवांचेरूच अत्याचार जायना तर भुरग्यांचेरूय जाता. कितल्याशा भुरग्यांकूय ते चेड्या भुरग्यांकूय किडनॅप करता, तेंचेरूय कितें सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता, भरपूर केसीस आसा. सो आयच्या काळान आमची भुरगीं ती जावं चलो किंवा चली कोणूच सुरक्षीत ना. तेका लागून हांव सुद्दां हे जे तेणी क्लॅरिफिकेशन दिला पळय, हे क्लॅरिफिकेशन जेन्ना खंयचो स्टेटमेंट आपल्या आंगार येता तेन्ना क्लॅरिफिकेशन कोणूय दिता. पूण एज अ सीएम तेणी पयलीं स्टेटमेंट दितना चिंतपाक जाय की आपण कितें उलयता ते, मागीर क्लॅरिफिकेशन दिवन फायदो ना. आयज सोशल मिडियाचेर सारके फ्लड जाला तेच्या अगेन्स्ट, तेचे स्टेटमेंट कंडेम करपा खातीर.